आयज वर्ल्ड ड्रावनिंग प्रिव्हेन्शन डे म्हळ्यार जागतीक बुडून मरण थांबोवपाचो दीस। बुडून मरप हे पुराय अपघाती मरणा मदीं तिसरें मुखेल कारण जावन आसा। जागतीक पातळीचेर पुराय अपघाती मरणा मदीं 60% म्हळ्यार 2,36,000 लोक बुडून मरतात। हातूंत भुरगीं आनी दादल्यांचो आंकडो चड आसा। गोंयांत फाटल्या वर्सा 169 बुडून मरपाच्यो घडणुको घडल्यात। तशेंच आतापर्यंत ह्या वर्सा 54 लोकांक बुडून मरण आयलां। हातूंतली चडशीं मरणां दर्यांत बुडून जाल्यात। गोंयाक 105 किलोमिटरची दर्यादेग आसा आनी हाचेर जायते फामाद बीच आसात। दर्यांत बुडून मेल्ल्या मदीं चडसो पर्यटकांचो आस्पाव आसा। पर्यटनाचेर अवलंबून आशिल्ल्या राज्याक ही चिंतेची गजाल आसा। न्हंय, घसघशे आनी फातरांच्यो खणी हांगाय बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात। बुडून मरपाचें प्रमाण कमी करपा खातीर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान कांय सुचोवण्यो केल्यात। त्यो अश्यो: उदकाच्या स्त्रोतां कडेन वचपाक वाटेर कुंपण घालून थंय वचपाचेर नियंत्रण हाडप, ल्हान भुरग्यांक उदका पासून पयस दवरपाक पाळणा घरा सारके प्रकल्प राबोवप, पोंवपाक शिकोवप, उदकांतली सुरक्षा आनी सुरक्षीत बचाव कार्य करपाक शिकोवप, बोटी फेरीबोट सेवा सुरक्षीत करपाक उपाय घेवप आनी पुराची शक्यता कमी करपाक वेवस्थापन करप। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।